मडगांव हळडीक GPCC मिटींग चालू आहा म्हणून PSC. सो तुमकां भितर इनवायट बीन कितें आसा? कसली मिटींग? पब्लीक एडवायजरी कमिटी मिटींग आहा. सो तुमी म्हाका दिसता काँग्रेसीचे म्हाका खबर ना बाबा. आमी प्लॅन्ड विजीट आशिल्ली एक्चुली काल आशिल्ली, बट आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट आयिल्ले काल म्हणून आमी ती पोस्टपोन करून आज दवरिल्ली. हे कसली मिटिंगेचे जाल्यार तुका इनवायट करूंक ना. कसली मिटींग? पब्लीक एडवायजरी कमिटी मिटींग आहा. चॅड बाय तुमकां कशें कळ्ळें? चॅड बाय नॅशनल प्रेसिडेंट तुमचो काल येयला. तुमकां कशें कळ्ळें? म्हाका जाल्यार कांय आमी मिडिया न्हू, आमकां कळटलें. मिडियाचे आसा ती पूण अजून खंय ना मरे भायर, अजून खंय येवना न्ही. तुमकां ऑफिशियल इनवायट काय? म्हाका खरें खबर ना. मिटींग आहा ना, जाल्यार आमचो एक रिपोर्टर थंय आसा आनी तेणें आमकां आत्तां सांगलां की मिटींग आत्तां स्टार्ट जाल्या आनी चॅड बाय तुमचो तो नॅशनल प्रेसिडेंट आहा AICCचो खरगे. सो म्हाका कांय खबर ना रे बाबा. आय एम नॉट अवेर. तुका इनवायट ना तुका. मिटींग आसा जाल्यार पयलीं म्हाका खबर ना. ते चवकशी करची पडली. पूण अशें कित्याक जाता? ना, इवन हे आसा सुद्दां जाल्यार तुमकां इनवायट कित्याक करूं नाका तुमी म्हणटा. गिरीश चोडणकराक विचारचें पडटलें. ही इज द प्रेसिडेंट. आनी गोंयांत समज जर अशें कितें मिटींग जाता आनी पब्लीक अकावंट्स म्हूण आमचे कांय ना मरे. पब्लीक एनीवेज आय डोंट नो कसली मिटींग ती. मोबाईल चेक करा, सपोज तुमकां जर येयल्ल्या मेसेज बी जाल्यार. ना ना नाल्यार कशें आतां मागीर आमचे message मोबायल येवन सारके आहा चुकता. बाबा. आनी हातून गडबड जावपा सारकी कांय ना. हांव जेन्नाच्यान मोबायल आयला पळय तेन्नाच्यान एकूच नंबर आहा आनी हांवें केन्नाच 2 नंबर दवरूं ना. सो वॉट्सॅपाची गडबड दुसऱ्या वॉट्सॅपार धाडले तें कांय जावपाक शकना. म्हणजे तुमकां पूण अशें मोबायलार कित्याक- मेसेज येवंक ना किंवा फोनूय येवंक ना. ना आतां म्हाका खरेंच खबर ना रे मिटींग कालची कसली ती. invite हे तुमी गिरीश चोडणकराक विचारचो पडलो ना प्रश्न. अरे AICC प्रेसिडेंट जर येता आनी समज असल्यो मिटींग आहा जाल्यार गिरीशाच्या आतां तेच चॅक केलें ओपन करून कांय ना. कालची मिटींग तुका वेल एडवान्स आपयल्ले? कितें बेली डान्स? कालची Well advance न वेल आपयल्ले एडवान्स तुका? आपयल्ले काय म्हणटा? ना ना, कालचे कितें आहा पळय, कालचे AICC प्रेसिडेंट येता ही न्यूज सगळी कडेन जाली. आनी कितें जाता, 4 वर्सां हांव अध्यक्ष आशिल्लो. पार्टीचो अध्यक्ष येता, लिडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द राज्यसभा. ताका रिस्पेक्ट दिवपा हॅड गॉन टू द एअरपोर्ट. थंय आमचे इन्चार्ज ठाकरे मेळ्ळे. तांणी सांगलें की बाबा प्रोग्राम आहा तूं यो. तुका पयलीं खबर So- नाशिल्लो? पयलीं म्हणल्यार म्हज्या ऑफिसान कोणें तरी कोणाक धाडून दिसता 2 पास कितें धाडिल्ले. ते कोणें धाडले कितें धाडले तें म्हाका कांय खबर ना. बट टू पे रिस्पेक्ट इन्चार्ज टोल्ड मी. आमची सिनियर आमची वायस प्रेसिडेंट प्रमोदा सालगांवकर कॉल्ड मी येस्टरडे. And then to give due respect, I went and I attended. बट तुमी आसा त्या कमिटीन, पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी म्हणटा तितून आसा तुमी? तें हांव तुका सांगपाक शकना. कित्याक जर आज पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची मिटींग ते तुजे कडल्यान हांव आयकता जाल्यार कॉल तरी येवपा जाय आशिल्लो. म्हाका काय कॉल येवना. आनी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी अध्यक्ष येता ही वेल इन एडवान्स सांगता. म्हजे कडेन काय जेट ना आनी म्हाका विमानूय चलोवपाक कळना. आतां जाली 11:44. हांव काय हांगाच्यान 5 मिनटांनी पावपाक शकना. बट कित्याक तुमकां सायडलायन करता काय दिसता सारकें? ना हें तुवें गिरीशाक विचारचें पडटलें. आय थिंक गिरीश गिरीश सद्या कितें आहा, गिरीश इज द प्रेसिडेंट न्ही ऑफ द पार्टी. सो हो प्रश्न तुमी ताका विचारचो पडलो ना. हांव कसो आन्सर करतलो? आतां काल जेन्ना म्हाका इन्चार्जान सांगलें तेन्ना हांव गेलो न्ही. विथ ड्यू रिस्पेक्ट आय हॅव गॉन. आतां AICC प्रेसिडेंट जर येता जाल्यार फ्रॉम द स्टेट प्रेसिडेंट इन्विटेशन वचपा नाका, एक कॉल नाका, एक मेसेज नाका आनी दाखोवचो कॉल. बट हे तेंच्यांनी त्या दीस प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना घेतल्या त्या दिसा सुद्दां तेंच्यांनी अनावन्स केल्लें की फर्स्ट डे तेंची मिटींग आसतली आनी मागीर सेकंड डे तेंची क्लोज डोर मिटींग आसतली म्हणल्यार म्हणून. प्रेस कॉन्फरन्स घेवन कितें जाहीर सभा ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपयलें म्हणल्यार कितें तें कितें इलेक्शन कॅम्पेन मिटींग? अरे AICC प्रेसिडेंट येता मागीर कांय पार्टी प्रोटोकॉल बीन ना काय प्रेस कॉन्फरन्स ना, घेवप? तेच अरे म्हणटा या रे की आमचो AICC प्रेस प्रेसिडेंट येता. कॉन्फरन्सान सांगलें आनी तुमकां सांगूंक ना म्हणून. सो तें तुवें हो प्रश्न ताका विचारा.